नमस्कार. सांस्कृतिक गोंय ह्या कार्यावळीन सगळ्यांचे स्वागत. ह्या कार्यावळीचो मुखेल उद्देश आमची गोंयची संस्कृती परंपरा दायज तुमच्या मुखार दवरपाचो आमचो हो मना काळजा सावन एक यत्न. तुमची एखादी गोष्ट आमच्या माध्यमांतल्यान मुखार हाडपा आसत जाल्यार जरूर कळोवचें. आज आमी आयल्यात सावयवेरें हांगच्या श्री अनंत देवस्थानात. आज आमी जाणून घेवया देवळा बद्दल थोडी म्हायती आनी हांगसर मनयता त्या काल्या बद्दल. हें देवूळ खूब पुरातन आसा. गोंयान आनी हेर राज्यांनी ह्या देवस्थानाचें विशेश अशें म्हत्व आसा. श्री अनंताचें देवूळ चारूय बाजून उदकान आसा. कदाचित गोंयान हें एकूच देवूळ अशा वास्तूचें आसूं येत. देवळाच्या उजव्या वटेन एक तळी आसा. त्याच तळयेचें उदक देवाऱ्यान भितर येता. ह्याच उदकान देवाचो अभिशेक केलो वता. चला तर जाणून घेवया श्री अनंत देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष श्री सुदीन नागेश शेट वेरेकार हांचे कडल्यान देवस्थानाची आनी कालोत्सवाची थोडी म्हायती. हे देवस्थान म्हणटात की 700 वर्सां पयलीं वड्यान देव आयलो. कोणाच्या तरी सपनान आयलो की भायर म्हाका देव आयला आनी मागीर त्या देवाची मुर्ती हांगा स्थापना जाली. स्थापना जावन हांगा देवूळ बांदलें. देवूळ बांदता आसतना अशें बांदलां की हांगा सगळे कडेन उदकानूच देवूळ बांदलें. अभिशेक करता थंय बसून फाटल्यानूच उदक आसा, तेचोच आमी भटजी पुजारी अभिशेक करता. हांगा उत्सव खूब जाता. मेन उत्सव म्हणजे आयच्यान कालो स्टार्ट जाता. 4 पालखी भायर सरतली. ती पालखी हांगासून सातेरी वता. सातेरीच्यान शांतादुर्गा देवस्थान, मागीर थंयच्यान मागीर नारायण देव आनी मागीर थंयच्यान परती येता. देवाची काळ्या पाशाणाची मुर्ती ही खरेंच मनभुलोवणी आसा. श्री विष्णू श्री शेष म्हणजेच नागाचेर न्हिजला नी देवी महालक्ष्मी विष्णूच्या पांयाकडे सेवा करत बसल्या अशें ह्या सुंदर मुर्तीचें स्वरूप आसा. श्री अनंत देव सावयवेऱ्यां ह्या गांवांत कसो आयलो ताची एक काणी आसा. ती म्हळ्यार सावयवेऱ्या गांवांत श्री सातेरी शांतादुर्गेचें एकूच देवूळ आशिल्लें. तिची पुजा श्री विश्वंभर भट करताले. नवरात्राच्या दिसांनी भटाक स्वप्नांत दृश्टांत जालो. भटाक काळ्या पाशाणाची श्री विष्णूची शेषशायी मुर्ती दिसली. मागीर ताका एक सुंदर तरणाटो दिसलो. त्या तरणाट्याक पळयतकीर भटाक आपूण साक्षात विष्णूक पळयता अशें भासलें. त्या तरणाट्यान विश्वंभर भटाक सांगलें, द्वारका राज्यातून गोपीचंदन घेवन एक वडें तुमच्या गांवच्या बंदरार येतलें. त्या होडयेन हांव तुमच्या गांवांत येता. तूं फाल्यां सकाळीं बंदरार वचून म्हाका गांवांत घेवन यो अशें सांगून तो तरणाटो नाच जालो. देवार विश्वास आशिल्ल्यान दुसऱ्या दिसा भट खुशेन बंदरार गेलो. थंय व्हडें लागिल्लें पळोवन ताका भोव आनंद जालो. तो पोनेळ घेवन व्हड्या सरशी गेलो नी व्हड्याच्या सरदाराक थंय येवपाचें कारण सांगलें. पूण भटाची निराशा जाता. व्हड्याचो सरदार जातीन मुस्लीम, ताचें नांव पीर आशिल्लें आनी तातूंत भाशेचो आस्पाव आशिल्ल्या कारणान पिरान सरळ ना म्हणून सांगलें. सरदारान सांगलें, हांव गोपीचंदन घेवन कोचीन वतालो. वादळां येयल्ल्यान हांगा नांगर घालो. भट बेजार जावन परत बंदरार येवन माडा खाला बसलो. तो सामकोच सुन्न पडलो. भट थंयच बसून रावलो. उदक लेगीत पिलो ना. सांज जायत आयली तशें दर्या भरती येवंक लागली. सगळे खलाशी परत व्हड्यार चडले नी वचपाची तयारी करूंक लागले. पूण व्हडें जाग्यावेलें हालना जालें. तेन्ना पिराक भटान सांगिल्लें तें याद जालें आनी पिरान खलाशाक मुर्ती सोदूंक लायली आनी भटा आपोवणें धाडलें. विश्वंभर भट व्हड्याकडे येतकीच पिरान सकाळच्या गजाली लागून भटाकडे चूक मागली आनी चमत्कार जालो. देवाची काळे कुट्ट पाशाणाची शेषशाही मुर्ती व्हड्यान मेळ्ळी. ती मुर्ती पळोवन विश्वंभर भट भोव खूश जालो. पिराच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवपाक लागलीं. जेन्ना मुर्ती व्हड्यांतल्यान पोनेळान घाली तेन्ना व्हडें हालूंक लागलें नी आपल्या मार्गाक लागलें. व्हड्याचो सरदार पीर परत व्हड्या बरोबर गेलो ना. ताणें हांगाच देवाच्या सांगातान रावपाचें थारायलें. ज्या जाग्यार
पीर रावलो त्या जाग्याक पीरपेट म्हणून वळखतात. त्या जाग्यार हिंदू मुस्लीम भाविकांचो एकोपो अजुनूय पळोवंक मेळटा. हरिनामाच्या जय जयकारान मिरवणूक काडून मुर्ती आतां देवूळ आशिल्ल्या पवित्र जाग्यार हाडून मुर्तीची स्थापना केली गेली. अशे तरेन श्री अनंतदेव सावयवेऱ्यां गांवांत पावलो. आतां जाणून घेवया श्री अनंतदेवाच्या काल्या बद्दल. कालो मागशीश म्हयन्याच्या तृतीये सावन सुरू जाता. काल्याची चाहूल 15 दीस पयलींच लागता. गांवकारी पालखेचे वाटेर नितळसाण करून तोरणां बांदपाचे तयारेक लागता. आतां आयकुया गांवकाऱ्यां काल्या बद्दल थोडी म्हायती. मार्गशीर्ष म्हयन्यान तृतीयेक जाता आनी तो 7 दीस चलता. आनी हे काल्याची हे म्हटल्यार खूब उमेदीन लोक 15 दिसूच तांकां चावूल लागता. आतां सक्यारी सक्यारी हरी रे म्हाज्या पांडुरंगा सक्यारी म्हाज्या पांड अशें ते लोक म्हणून सामकें हें करता. सक्यारी घे आनी असो उत्सव बाकीचे सगळे उत्सव सगळे कडेन जाता. भक्ती अंबारी 15 दीस कीर्तन आसता, वसंत पुजा जाता, दत्त जयंती जाता, वामन जयंती जाता, कोजागिरी पौर्णिमा अशें म्हणजे वर्सूभर ह्या देवळान उत्सव अशें चालूच आसता. ह्या देवाचें नारायण देव म्हणून आसा थंय सावळीक तेका तो भेटीक वयता. भेटीक साकून येवन मागीर ते भुरगे अर्दे वाटेक घेवन नाते गाते तेका हांगा येता घेवन ते देवळान बरो हरी रे म्हाज्या पांडुरंगा सखे हरी म्हाज्या पांडुरंगा अशें म्हणीत येता गाजो करीत येता. तसोच मागीर हांगा जे भुरगे नाचता ते कोणी आंगवणीचे आसता पळय. कोणाक भुरगीं जायना, कोणाचो धंदो सारको चलना, कोणाक बरें ना अशें करून कितें आंगवण आसा ती करून हें करता ती सगळं तेंची फेड जाता आनी तेंचें सगळें बरें जाता. मागीर नाचत गाजत सावयच्यान हांगा येतात आनी हरी रे म्हाज्या पांडुरंगा सखे हरी म्हाज्या पांडुरंगा अशें करून हे नाचत गाचत परत अनंता देवा कडेन वचून परत पावतात. रातची 3-4 वरां जाता. मागीर त्या हरी म्हाज्या पांडुरंगा हे आमचो उत्सवाचो हे मेन हेतू कळ्ळें. आमी काम करता 15 दीस पयलीं हांगा सावलो आसता काम. सगळे भुरगे काम करतात सामके उमेदीन काम करतात. सगळे माडेप आसत सगळें नॅचरल हें कांयच ना भितर नुस्तें हाडप आनी करप तें ना. पोवन आपणें करप आनी लावप हें मेन हेतू. उत्सव आसा ते आमकां प्रत्येकाक उमेद येता, कसली तरी उमेद येता जी करपाची म्हणून आमी करूंक येता. थंय तुका आमकां ते त्रास जायना, कसलेच त्रास जायना. देवाचें म्हणून कसलेच त्रास जायना आमकां. कितलें काम करता आमी. गांवचे लोक देवा परत आपल्या देवळान पावपाक पालखे बरोबर नाचत येतात. ह्या काल्याचें खाशेलपण म्हळ्यार हांगा माडयेचीं पानां घेवन नाचतात. जाची आंगूण फळता तो माडयेचीं पानां घेवन नाचता. सकाळीं सुमारे 4 वरांचेर अनंतदेवाची पालखी देवळान पावता. दुसऱ्या दीस सावन देवाचो सांगोड, गरुड रथ, विजय रथ, अंबारी, शेषासन जाता. मागशीश दशमीन काल्याची सांगाता जाता. आशा बाळगितां ही म्हायती तुमकां नक्कीच आवडल्या आसतलीच. तुमच्या लागीं मागता हो व्हिडिओ जाता तितको शेअर करून आमचो फेसबूक आनी यूट्यूब चॅनल फॉलो आनी सबस्क्रायब करचो. देव बरें करूं. हरी रे